happy that people have shown their support to a new face, and I'm going to make sure that I live up to the expectations. Very, very happy. तुमचो आयज कोलवेचो कॅन्डिडेट निवडून येयला. हांवें तुका सदां सांगलां आनी आनीकूय तुका आनकोडे सांगता हांवें बिस्ते म्हाका 20 सीट मागोना ते आमको लोक म्हणजे बरो आहा आनी हांव लोकां बरो आहा आतां हें सीट पळया हें सीट आमकां खाली कोलवा आनी सेरावली म्हाका लागता दोनी म्हाज्या बेतालबाटी उतोर्डा ही पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली सो मातसो म्हाका थोडो कॉन्टेक्ट थिंगा उणी जाला आमी नेली आहा थिंगा पूण हांव उपकारी लोकांचो लोकांक दिगंबर कामत आनी आखी तेगे पार्टी येवन खूब आनी खूब तेमी त्रास केलो म्हाका दिगंबरान तेमी पळय म्हाका त्रास केल्याय ह्या सिटा लागून दोनी हांवें फकत पालंगा साहेबनीचेर जेजूचेर आनी लोकांचेर सोडलें जायतो लोक म्हाका सांगतालो की आमचो कॅन्डिडेट न्यू आहा केसो सोशल काम केला आनी ते एक्स सरपंच एक्स PTA प्रेसिडेंट आनी एसो तेसो म्हणटाली न्यू कॅन्डिडेट सो दे वॉन्टेड समबडी एक्सपिरियन्स्ड एंड if it was before the pandemic we would have won with a massive landslide victory. Pandemic zan हांव प्रिंसिपल जालें म्हाका चान्स पडना बोंपाक आमचो कॅन्डिडेट had a lot of problem due to the loss of a father and all आनी आमकां कॅनवसिंगूय करपा मेळो ना जायते लोकांक कार्ड मेळना लोकांक एक वाटेन खबरूय आसना इलेक्शन आहा म्हूण तोरी आसना आमकां हो लीड हो विक्ट्री मेळटो being a new candidate who has not been in the social field is a big victory for us.